हॅलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा. एकदम मस्त अशी म्हणना बट बरी आसा. तर सगळ्यात पहिली म्हणल्यार म्हजो हेल्थ अपडेट तुमच्या खातीर की कालचे व्हिडिओ पळोवन तुम्ही खूप जणांनी म्हळ्यार कालचो परचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळोवन खूप जणांनी कमेंट केल्लो. सो पहिली तुमकां म्हाजी हेल्थ अपडेट जी आसा पळय न्हू ती दिता. सद्याक म्हजी हेल्थ जी आसा पळय ती बरी आसा. म्हटल्यार खूब इम्प्रूवमेंट आयला. पयलीं कशें बॉडी पेन, तकली जड जावप, ब्रिदिंगा प्रॉब्लम जाताली, नाक बी सगळें पॅक जालें. आतां तशें कांय ना. जस्ट न्ही नोज, रनी नोज आनीक शुको येता, मातशें मदीं मदीं खोकली मारता, इतलेंच. आनी कांय अशें चड त्रास आनी तकली बी जड जाताली तशें कांय ना. एक्चुली शिको येवपाचें कारण म्हणल्यार कितें जालें, आयज न्ही सकाळ सकाळ फुडें उठून हांवें पयलीं केंस धुले. सो ताका लागून न्ही थंडी आनी मातशी चाळवल्ल्या भशेन जाली. राती न्ही सामकी तकली जड जाल्ली, कशीच जायनाशिल्ली. सो हेणें न्ही मातशें केंसांक तेल घातलें. तर तेल घातलें म्हणून हांवें सकाळीं केंस धुले. तर न्ही ताका लागून न्हालें की ना, म्हणल्यार न्हावून जालें की ना कंटिन्युअस आतां शिक्यो येता सामक्यो. आनी ते शिक्यो येता म्हणून चड जाम अशें जालां. कान पॅक जालें. माथ्यार न्हातकीर आसलें. एक्चुली माथ्यार न्हावून नासलें इतलो प्रॉब्लम जावपा नासलो. बट तेल घालून दिसभर रावपा जायना न्ही, तें बी हे गरमेक आतां अशें म्हणून तेल अशें म्हणून न्हालें हांव मागीर. तर आतां आसा ओके लायक. आनीक आयज संडे. एक्चुली असो प्लॅन आमी अशें नॉर्मली डिसायड केल्लें की संडे जो आसा पळय तो बरो असो सेलिब्रेट, म्हळ्यार जसो रुटीन आसता पळय न्हू वीक तसो ना, मातसो कितें तरी डिफरंट असो संडे आसतलो असो म्हणून. बट म्हाजी थंडी चाळवल्ल्या कारणान आनी मातशें हेल्थ डावन जाल्ल्या कारणान न्ही कांय अशें करप असो प्लॅन आतां जो आसा पळय मुखार प्रोसीड केलोच ना. अशें खंय सदांच तेंच रुटीन, तेंच काम सगळें करून बेजार येता न्ही, अशें म्हणून मातशें कितें डिफरंट अशें आमी चिंतलेलें. बट आसूं आतां थंडी जाल्यार भायर वचपाक बी जायना. आनी कितें खावप पिवप जालें की ना मागीर आनी वाडटा न्ही थंडी, ताका लागून. तर आयज घरा कडेनूच आमचें जेवण म्हटल्यार कुकर लायला पेज करपाक, उदो लायिल्लो हांवें. आनी आतां नुस्तें घेतलां. नुस्तें म्हटल्यार सोदून घेतलां नुस्तें. हो म्हणपा लागलो आयज पेज करया आनी तेच्या वांगडा हांवें कितें म्हटल्यार कितें तिसऱ्यो बी हाडल्यो न्ही नुस्तेकारान, जाल्यार किसमूर करया. नाल्यार आमचे कडेन सुके बांगडे बी आसात न्ही, सो तेजी किसमूर करया अशें म्हणून. सो आतां दनपारां पेज आनी जाल्यार आनी सांजचे मागीर चपाती आनी कितें अशें किसमूर बी करता ती जातली न्हू अशें म्हणून. तर हांव म्हणपा लागलो ना, आपूण जिते बांगड्याची किसमूर करता. हांव सुक्या बांगड्याची किसमूर करता म्हटलेली न्हू, आपूण जिते बांगड्याची किसमूर करता खंय. आनीक तुमच्या वांगडा रेसिपी बी शेअर करता खंय. म्हाका सांगता लास्ट टायम जी आपल्यान रेसिपी दाखयल्ली ताका खंय बरो रिस्पॉन्स येयलो न्ही, म्हणून आपूण आपली सेकंड रेसिपी जी आसा पळय ती शेअर करता खंय. तर नुस्तें घेतलां, बांगडे मोठे बांगडे जे आसा पळय ते घेतले. आनी आयज तुमच्या खातीर रेसिपी, म्हाजी रेसिपी न्ही, हेजी रेसिपी, आमचो जो घरगुती शेफ आसा पळय न्हू तेजी रेसिपी तुमच्या खातीर बांगड्याची, जिते बांगड्याची किसमूर. आतां तुमी म्हणटली कशी करता, कशी लागता काय म्हणून. तर खावपाक तर बरी लागता, हांवें बी ट्राय केल्या. बट कशी करता ही हांव दाखोवचें ना, तुमकां हो दाखयतलो. सद्या हांव बरें ना न्ही, लिवेर आसा हॉलिडेचेर. तर हो तुमच्या खातीर रेसिपी जी आसा पळय न्हू आयची ती दाखयतलो, जिते बांगड्याची किसमूर. तर आसा भितर नुस्तें निवळ करता, दाखयता तुमकां. म्हटल्यार दाखयता इन सेन्स कशी करता रेसिपी एंड ऑल सगळी जी आसा पळय ती तुमकां दाखयता, शेअर करता तुमच्या वांगडा. चलात तर या भितर. लायट्स ऑन केल्ले हांवें सगळे, बंद, फॅन बी बंद, आनी दाखयता तुमकां नुस्तें उजयता. तर हांगासर न्ही बांगडे जे आसा पळय ते नॉर्मली जशें आमी क्लीन करता पळय तशें हांवें क्लीन करून घेतल्या. आतां न्ही हेका सगळ्यात पयलीं मीठ लावन घेवपाचें. पुरो रे पुरो. तर हांगासर पयलीं न्ही मीठ लावन घेवपाचें दोनी सायडीच्यान सारकें. तूं सांग तुजी रेसिपी. जाल्यार लायलें न्ही मीठ, आतां तुवें सांगलें न्ही ऑलरेडी. प्लेटीन काडया. ओके, गॅस ऑन करूया. लोखणें घेवया एक. हाफ ग्लास अरावंड उदक घालुया. स्टँड दवरुया एक. आनी बांगडे जे आमी मीठ लावन घेयला पळय ते हेतून दवरुया. हो स्टीम प्रोसेस. ओके, फॉर 10 मिनिट्सा खातीर आमी स्टीम करूया बांगडे. ओके. बेजिकली मी आतां सांगपाक म्हटल्यार
एका आयदनान न्ही थोडेशें उदक घालून स्टँड दवरून हे बांगडे जे आसा पळय न्हू आतां ते आमकां स्टीम करून घेवपाक जाय. इन शॉर्ट सांगपाचें म्हटल्यार तर मिडियम फ्लेमीचेर न्ही हे आतां आमी 10 मिनटां खातीर स्टीम करून घेवपाचे. तर बांगडे पयलीं हे स्टीम करून घेवया. बांगडे स्टीम जाता म्हळ्यार मुखाल्ले जो चॉपिंगाचो बी प्रोसेस आसा पळय न्हू तो कंप्लीट करून घेवया. तर हे पळयात बांगडे जे आसा पळय न्हू ते हांगा आमी उकडून घेतलेले आसा. तर हेनी आतां निवळ करून घेवपाचे. जस्ट एक 8 ते 10 मिनटां भितर न्ही हे उकडून जाल्ले आसा आनी आतां निवळ करून घेवया. तर गरम आसतनाच न्ही हे बांगडे जे आसा पळय न्हू ते आमकां निवळ करून घेवपाक जाय. सो तो फोग घेवन करता म्हणून तुमी करपाची गरज ना, हातीन बीन हे निवळ जाता. जशें आमी नॉर्मली निवळ करता पळय न्ही बांगडे, सुके बांगडे बी कशे सायडीच्यान काडून घेतात, मोदलो कांटो काडटा तशें करून हे सगळे काडून घेवपाचे. आनी कुडके जे करता पळय न्ही तुमी ते मातशे लांब लांब दवरपाचे, मोठे दवरपाचे. ते मागीर तितून घातले की ना तळसुपाक मागीर पिसडून बारीक जाता न्ही ताका लागून पयलींच मोठे दवरपाचे, नाजाल्यार सामके न्ही पिसड जावन वयता, तोंडां पडत ना मागीर. पळय आतां ती बी यूज करप. हय कित्याक यूज करप. तर हांवें ताका विचारलें आतां यूज करप काय म्हणटा ताणें हय म्हटलें. ताका मोट्यान उलय म्हणून कितलेंदां सांगलां तो मोट्यान उलयत ना. मोट्यान उलय रे भाऊ. ओके. मुयो पयलीं येयल्यो पळय वासार. हे काटे आसता ते सगळे काडप. हे बारीक बारीक काटे आसता ते सगळे काडप. हे 2 बांगडे जे आमी उकडिल्ले ते निवळ केले ते. ओके. तेजे नंतर आमकां लागतले हाफ नाल्ल सोय, 3 लसूण आनी 3 चिली, ग्रीन चिली, 2 कांदे आनी हाफ जिंजर गार्लिक पेस्ट आनी 2 बारीक टमाट, बारीक म्हटल्यार मिडियम सायज. एक चमचो मीठ, 1 चमचो गांवठी गरम मसाला आनी हाफ स्पून रेड चिली आनी टर्मरीक पावडर हाफ स्पून. तर ह्यानी कांदे जे आमी घेतले पळय न्हू ते मिडियम सायजाचे 2 कांदे चॉप करून घेतले आनी 2 टमाट म्हटल्यार 2 धाकटी टमाट जी आसा पळय न्हू ती चॉप करून घेतल्या. इफ सपोज तुमचे कडेन टमाट जर मोठे आसा न्ही जाल्यार तुमी एकूच घेवपाचे. सो लोखणे तापले, लोखणे गरम जाले म्हणटकीर 2 स्पून ऑयल घेवया. तेल गरम जातकीर जिंजर गार्लिक घालुया तितून. गार्लिक मातशी ब्रावन जातकीर कांदो घालुया, चिली आनी कांदो. दोन चमचे तेला भितर न्ही हांगासर गार्लिक जी आसा पळय न्ही ती पयलीं आमकां न्ही बरी गोल्डन ब्रावन जाय मेरेन फ्राय करून घेवपाक जाय. आनी गार्लिक जी आसा पळय न्हू ती गोल्डन ब्रावन जाली की ना तितून भितर आमी ओनियन आनी ग्रीन चिली जी आसा पळय न्हू ती घालपाची. आतां एक 5 मिनटां सुमार न्ही कांदो जो आसा पळय न्हू तो आमकां मातसो एक पिंक जाय मेरेन फ्राय करून घेवपाक जाय. सामको न्ही आमकां हो कूक करपाचो ना, मातसो अर्दवट असो न्ही कूक करून घेवपाचो. तेच्या नंतर आमी हितून टमाट जे आसा पळय न्हू ते घालपाचे. कांदो जाला आतां ब्रावन. टमाट घालुया. टमाट मातशे मेल्ट जाता म्हटल्यार आमी शिजोवया. टमाट जाले
टमाट झाले ब्राऊन. ह्यात घालूया जे आम्ही घेतले पळय चिली, गरम मसाला, मीठ आणि टर्मरिक. आणि जिंजर गार्लिक. आणि एक अराउंड 1/4 उदक 1/4 प्यालो उदक घाल्या. टेक्स्चर पाहू शकता तुम्ही. मातसं एक खतखत येऊ दी. खतखत येतकीर हितून बांगडे घालया. तुम्ही पोवू शकतात आमचं पळय कशें टेक्स्चर येईल तो हेका. आता आम्ही जे बांगडे क्लीन केल्ले पळय ते घालूया हितून. आणि बरें मिक्स करूया. इन केस तुमकां दिसलें न्ही हे मातशें ड्राय जालेशें सो थोडेशें उदक घालून घेया. आणि मातशी शिजू दिया बांगडे. पोवू शकतात तुम्ही बांगडे बरे शिजला. ओके सो आता घालूया लास्ट सोय जी आम्ही ग्रेट करून घेतली. सोय घालूया आणि मिक्स करूया. सो अशे तरेन आमची बांगड्याची किसमूर रेडी जाला. पोवू शकता तुम्ही. पळय आता आम्ही गॅस बंद करूया. गॅस बंद करचे पयलीं न्ही हेका ओली कोथमीर जी आसा पळय न्हू ती घालपाक जाय. सद्या म्हाजे कडेन ओली कोथमीर अवेलेबल ना. आयज संडे न्ही विकाचो कोटा जो आसा पळय तो म्हाजो सोंपलो. सो ताका लागून सांजचे हाडटलें हांव. ना जर तुमचे कडेन इफ सपोज अवेलेबल आसा न्ही ग्रीन कोरिएंडर जाल्यार ती घालात. आणि हांगासर आमची जित्या बांगड्याची किसमूर जी आसा पळय ती एकदम रेडी अशी जाल्ली आसा. एक्चुअली हितून न्ही तन्ने तोर बी घातले न्ही जाल्यार आनी बरी लागता. आनीक हांगासर न्ही हेणें एक मिस्टेक केली ती म्हटल्यार कांदो जो आसा पळय तो एकदम फायन असो चॉप केलो. इफ पॉसिबल जाता न्ही जाल्यार तुम्ही कांदो जो आसा पळय तो एकदम फायन असो दवरिनाकात. मातसो मिडियम असो दवरून कांदो जो आसा पळय तो चॉप करून घेयात. आणि ही पळयात हांगासर आमची किसमूर जी आसा पळय न्हू जित्या बांगड्याची ती रेडी जाल्ली आसा. तर हेनी आतां हांव अशेंच धापून 1-2 मिनटां खातीर दवरून घेता. आणि 1-2 मिनटांनी हे आमी आतां मागीर जेवता तेन्ना टेस्ट करून सांगता. आणि हे पळयात हांगासर किचनाचो मेस सगळो. तरी डबे बी सगळे काढून दवरल्या हांगचे. आणि हांगासर पॅट जी आसा पळय न्हू ती बी रेडी जाल्ली आसा. हांव उकड्या तांदळाची जेन्ना कितें शीत जावं पेज करता पळय न्हू ती कुकरानूच करता. आणि हांगासर आंबे उदकान घालून दवरल्या. डायरेक्ट अशे आंबे खावपाक जायना न्ही ताका लागून उदकान घालून दवरल्या. सो जेवण जालें की ना हे आंबे खावपाचे. आणि हे सगळे कितें म्हटलें डायरेक्ट खायलो म्हणून काय ना आंबे गरम जात न्ही गरम न्ही. तर हांगासर उरलेले बांगडे जे आसा पळय न्हू ते निवळ करून घेता. एक्चुअली काय करपाना म्हण काडून दवरलेले बट सांगता तो ना हुमण जाय खंय ताका आतां. तर मिक्सर लायला मिरसांग वांटपाक हे करता करता म्हटल्यार नुस्तें उजरून दी. म्हाका हुणो घातलेल्यान नाक व्हांवपा लागता सारकें. सो ताका लागून तो नुस्तें उजरयता आतां आनी हुमण करता आनी जेयता मागीर आमी. आतां पेज हुमण आनी हें कशें घातलो खबर ना. ट्राय करा आनी सांगा कितें स्पेशली म्हाका कमेंट मेसेज पासून करून सांगला जाता. तू खंय मेसेज करपाक येता ती खंय बी यार कमेंट पासून केल्यार जाता.
आणि हेका पळय अंकीत जात ते नुस्त्याचे वासण एकदा उजरावन घातले नुस्तें स्टील परत पहिले आम्ही भितर आयले ए चल बाय बाय चल बाय 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 चल बाय 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 नुस्त्या चल चल बाय 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 बस ते बस आम्ही अजून जेवू बी ना एकदाय बी हय तू 3दा खायलंय मनीस दिसलो की आवाज मोठा येतो तर हुमण जे आसा पळय ते करून घेता तर हुमण जे आसा पळय ते करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां एक जावन गेले तर ही पळयात आयची किसमूर आनी म्हाज्या तोंडाक न्ही टेस्ट ना सो तेका लागून हेका म्हटलें तूंच टेस्ट कर आनी सांग म्हणत बेस्ट जाला ट्राय करा आनी पळयात आनी म्हाका सांगात तर रिव्यू तुमकां मेळत सांबाळ कशी जाल्या ती आनी हे पळयात आमचें जेवण आयज पेज जिते बांगड्याची किसमूर आनी जिते बांगड्याचें हुमण तर हे आयचे आमचें जेवण हे म्हाजें ताट हे तेजें ताट तर आमी न्ही आतां जेवन घेतात आनी मागीर जेवन जाले उपरांत न्ही तुमकां सांगता आतां केन्ना केन्ना रिव्यू आसता पळय न्ही म्हणल्यार टेस्ट कशें जाला तो टेस्ट सांगपाचो आसता पळय तेन्ना अशें बेस्ट एकूच मेळटा आन्सर इतलेंच कळटा आमकां तेजे वयर कळना तर आतां नेक्स्ट टायम जेन्ना केन्ना रेसिपी येतली पळय तेच्या पयलीं न्ही शिकोवन घेतलें आमी आनी एक नवें एक्सप्रेशन डन थँक्यू डन चलत तर जेवता आमी आनी मागीर मेळटा हो हांगसर मागे नाकटां काडटालो हे हांग बसलेले खंय पावले पळय आवाजार भिवकुरे 5:20 जाल्या सांजचे टायम जो आसा पळय न्ही तो इवनिंग टायम आनी पळय चायेचो टायम जाला बट रुच्यो कसल्यो मागीर रूच कर तर हांवें हेजे कडल्यान दूद हाडून घेतला जस्ट आनी कोल्ड कॉफी जी आसा पळय न्हू ती करता खूब दीस जाले कोल्ड कॉफी न्ही पिवत ना खूब दीस जाले थंडी जाल्या वांगडा पिवत नाशिल्ले पयलीं स्टार्टींग ताव दुखता थंडी जातली म्हणून मागीर लोक असं म्हणटाले तुजो घरा कडेन कामूच करता ही पळयात हांगासर कॉफी जी आसा पळय न्हू ती रेडी जाल्ली आसा कोणे तरी लास्ट टायम म्हाका कमेंट केल्लो की तूं दालगोना कॉफी कित्याक करनाका म्हणून तर ही हांगासर शॉर्टकट दालगोना कॉफी जी आसा पळय न्हू तेजो मिनी वर्जन तुमी म्हणपाक शकता तर कोल्ड कॉफी हांगासर रेडी आसा तर या भायर हो कितें करता तो पळयता कोल्ड कॉफी आनी म्हाजो ऑल टायम जज तर ओडनाका ही घे तुका ग्लास ही घे म्हणल्यार हो घे स्टर कर मस्त जाल्या न्ही कोल्ड कॉफी म्हागेला हात सा बसला कोल्ड कॉफीक म्हाका अशें दिसता की तुमी हॉटेला पिनाकात आमगेर येयात कोल्ड कॉफी पिवपाक मस्त फ्लेवर बी सा बरो येता सा कॉन्फिडन्स बरोच म्हाका कोल्ड कॉफीचेर दोळे धापून हांव सांगपाक शकता पिवचे पयलीं की बरी जाल्या म्हणून पळय फोन येवपा लागलो त्या सायडीन आतांच जी कोल्ड कॉफी पिली पळय न्हू तिजो सगळो पैसा वसूल करून काडलो आयज सगळी पावसाची तयारी म्हणल्यार क्लिनींग ह्या सायडीच्यान जर केळी दिसता पळय न्हू थंय न्ही सगळी आंब्याची पानां पडलेली हो आंबो आसा कामाचो कांयच ना आंबो एक दीस एक तोळ न्ही कितेंच पळोवपाक मेळना फकत पानां पडटा वर्सभर सो ती पानां जी आसा पळय ती सगळी हांगा ती पडून रावता ती सगळी हाणें निवळ करून काडली वयल्यान
आणि सगळं ते केळी बी किती झाल्या पण त्यो निवळ करपाचे उरल्या त्याच्या जस्ट पानां बी काढून मी सगळं निवळ केला या सायडीच्या. सगळे बुरशे आता कामाचे काय ना, आंबे पणस सगळे लागना काय ना, फक्त कचरोच काढपाचो वर्षभर. सो हे सगळं तेणे निवळ केलं आता आणि तुमकां दाखयता. तुम्ही इमॅजिन करपा ना इतलो कचरो आसा तसं म्हणून. आय थिंक एक म्हयनोभर पयलीं हेणे निवळ केल्लो आनी कितली व्हडली रास जाल्या पळय आतां. ताका उजो घालपाक जाय. हे सगळे धुल्लाचे जे भायले काम आसता पळय ते तेका हांव करपाक वचना धुल्लाचे. आनी तो म्हाका आपय बी ना, आपूण एकलोच कितें करता. सो हांवें बेश्ट ताका हें हाडून दिवपाचें तें हाडून दिवपाचें तेंच काम. तर ही पळयात हांगसर आमची पावसाची तयारी जी आसा पळय न्हू ती अर्दीशी कंप्लीट जाल्ली आसा. उदकाक वाट बीट सगळी करून दवरल्या आमी. अकस्मात जर पावस पडलो न्ही जाल्यार मागीर पावसाक आनी हेवटेन तेवटेन धांवपाक नाका न्ही. सो उदकाची बी वाट करून दवरल्या, फॅसिलिटी उदकाक. तर आयचो हो जो व्हिडिओ आसा पळय न्हू तो बी हेच्या वांगडा हांगाच एंड करता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां एक दीस परत मेळपाक येता आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ अशेंच पळयत रावा. जर तर तुमी कोणी चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. चलात फाल्यां मेळया सांजचे 6 वरांचेर. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय बाय म्हणटा रे.